गोय विधानसभेत एसटीक आरक्षण दिवपी गोय विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व कायदो 2025ची अधिसुचोवणी जारी जाल्या। बिरेस्तारा 6 ऑगस्ट सावन हो कायदो लागू जाल्ल्याचे स्पष्ट केला। गोय विधानसभेत एसटी खातीर मतदारसंघ आरशीत दवरपाचो मार्ग आता मेकळो जाला। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत हेर फुडाऱ्यांनी अधिसुचोवणेक येवकार दिला। राज्यातल्या गावडा, कुणबी आणि वेळीप ह्या आदिवासी समाजाक विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपी कायदो लागू करपी अधिसुचोवणी केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालयान जारी केल्या। हाका लागून आदिवासीं खातीर विधानसभा मतदारसंघ आरक्षित करपाचो भारतीय वेंचणूक आयोगाचो मार्ग मेकळो जाला। गोय विधानसभेत अनुसूचित जमातीक आरक्षण दिवपी गोय विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व कायदो 2025ची अधिसुचोवणी जारी जाल्या। आश्वासना प्रमाण केंद्र सरकारान एसटी आरक्षण कायद्याची अधिसुचोवणी जारी केल्ल्यान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हे अधिसुचोवणेक येवकार दिला। तशेंच मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हांचे उपकार मानल्यात। आता विधानसभेत एसटी खातीर मतदारसंघ आरक्षित करप शक्य जातले अशें मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव तशेंच फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायानूय ह्या अधिसुचोवणेक येवकार दिला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।